प्रदीप मधुकर जोशी। हांव मांद्रे गांवाचो रहिवासी रावपी। आमी पर रानात आतां 20-25 वर्सां जालीं गणपती करता। आमची आतां तिसरी पिढी करता। आजो करतालो, बापूय करतालो, तेच्या फाटल्यान आमी आतां करतालो। कळ्ळें? चिकट मातयेचेर आमी गणपती करता। ही कला आमची घरची कशी, म्हणजे आदी पासूनच करीत येयली आसा आमी। आनी ही माती आमी पयलीं आमी मांद्राची हाडटाले, वारखणची हाडटाले। कळ्ळें? आनी हें आमी करता मूर्त्यो। माझे नाव रघुनाथ मधुकर जोशी। गेली 20 वर्सांपासून आम्ही हे आमच्या डॅडीचो बिझनेस सांबाळटा। ह्या कामाक आमकां आमचे भाव मदत करता, तशेंच आणखी 2 हेल्पर घेवन आमी ही कामां करता। आतां माती हाडपाची, मागीर ती कुडपाची, मागीर ती फॉर्मान घालून दवरुपाची, हेका व्हडलो प्रोसेस आसता। तो प्रोसेस एक करता म्हणसर आमकां एक 4-5 दीस लागतात। मागीर माती कुटल्या उपरांत ती मागीर फॉर्मान घालून दवरता। फॉर्म घालून मागीर ते सुकोवन मागीर ती मुर्ती बरी तयार करता आमी। आनी हे मुर्ते करता आसतना मातशें खूब हार्ड वर्क करचो पडटा, कित्याक तशें बरें फिनिशींग जर दितलो जाल्यार ते तरच मुर्त्यो बऱ्यो दिसतात। आनी आतां कितें आहा, प्लास्टराच्यो मुर्ते आमी केन्ना प्लास्टराच्यो मुर्ते करूंक ना आनी हेचे फुडेंय करचे ना, कित्याक जो पर्यंत माती मेळटा ते आमी लोकांची मातयेचीच मागणी आसा आनी ते आमी लोकांक पुरयता। माती खंयच्यान हाडटा तुमी? आनी माती ही आमी वारखणाच्यान हाडटा आनी मांद्र्याच्यान हाडटा। कित्याक मांद्र्याच्या मातयेक मातसो फातर आहा म्हणून ह्या वर्सा आमी वारखणची हाडलेली। आनी ही मातशी माती फिनिशिंगाकूय बरी येता आनी बरें काम जाता। आतां आमचें काम हे सारके लास्ट म्हणटा तशें शेवटच्या टप्प्यार येवन वचलेलें आसा। तेन्ना आमी आनी 1-2 दिसांनी पेंट मारपाक सुरवात करतले। कितलो प्रोसेस वयता हेका सगळें करपाक? हें काम हे सगळें करपाक लागीं 2 म्हयने वयतात। सगळें पेंटींग वर्साचे आमचे कितें 70 टार्गेट आसता, 70-75 टार्गेट आसता, तितले आमी करपाक 1-2 म्हयने वयता। दोगरे